सगळ्यांक नमस्कारू. आज पळयाचे एक व्हरायटी ब्रेकफास्ट भारी लायक जाते. बडी कणगाचे हळदूवे पातळ भाजी म्हण म्हणताचे का आम्ही हळदू करी म्हणचे पळय असल सिंपल रेसिपी साक मिगल शेड्रसा कुकिंग चॅनल तुम्ही पूर जनाने सबस्क्राईब कर का तशी तुमगेल फ्रेंड्स आणि रिलेटिव्जांकय सांग का आणि हे लाईक शेअर कमेंट कर का तुमगेल व्ह्यूज कमेंट सेक्शनाक घालू विसरू नकाची. पण आता आमगेले हें करच्याक आमकां बडी कणंग जाव का आमकां मस्त मेळटांग भायर आंगडी फुडें आमगेले टॅरेसार वयत आशिल्ले बडी कणंग जाल्यार कंडापटे कोळविंद्रा उपद्रव स्टार्ट जाली आनी हांव ते वयर ग्रो बॅगां भितरी ग्रो बॅग पुराय खोंडून ते पुराय पिंजून लगड काडूं स्टार्ट केलें. म्हण मागीर हांवें होवची बंद केलें. हें बडी कणंगय दोन्ही वयत आशिल्ली सो आतां बंद केलां. आतां हांगा आंगडी सुकून हाडचें. आतां हें पळय शिंदून सुरवें लायकून धुवन घेवचें. शिंदून घेततर पळय हाजी साली लायक जावन काडूं येता अशें समज चंदी सगळी साल काडूं येता. ती पिंक साल ही काडका भितर आमकां धवे मेळटा. फ्रेश बडी कणंग जाल्यार पळय अशी शिंदून घेतना भितर धवे आसता. तेजी दिवस जाल्यार बडी कणंग जाल्यार भितर पाचवे एक नमने एक आमकां पाचवे गीट अशी दिसता. तशी जाल्यार ते बडी कणंग शिजना. अशी धवे आशिल्ली बडी कणंग फ्रेश आशिल्ली बडी कणंग लायक शिजून येता. बटाटा कशी सॉफ्ट जाते. आता मी पूरा सन्न पीस कोण शिंदून घेतलं ना. आता ही बडी कणगांतू कसं प्रॉब्लेम म्हळ्यार थोडे जन म्हणटाची ते डायबिटीज पेशंटांचे आंग नाही म्हणून आनी गॅस चड जाता अशी पुरा म्हणटाची. ते कसं निमित्त म्हळ्यार आमचो स्टार्च चड आसा ताका आमकां कसं करता म्हळ्यार शिंदील बडी कणंग 3-4 उद्दां काडून सम धुवन घेवका तेन्ना ताका धवे उद्दां वता. थोडे म्हणटा स्टार्च थंय आमकां तशी काड येता. मागीर पळय मागीर तें शिजोवन घेवचें. 3 विजील काडून ऑफ केल्यार हे लायक सॉफ्ट शिजून येता. आतां पळय हें शिजिल्लें उद्दां आसता तूं भितरी दाट उद्दां मेळटा आमकां. आमी पळय किरगेक आनी कॉटन किरगेक घालतना आमी पळय ते घालताची स्टार्च घालता पळय तशी आसता जी उद्दाक. हें आतां स्टार्च आमी हें एक्स्ट्रा हें स्टार्च हें आमगेले बॉडी अगत्य ना. हें आमी आतां स्टार्च आमी उडयता. हें आतां कसं म्हळ्यार एक शीत वाण घाल्यार बरी वाण घालयत ना जाल्यार पळयाचें अशी वट्ट्या आयदनां भितरी काडचें. मागीर तुमकां आनीकय काडका वय म्हूण दिसता वय म्हूण जाल्यार हें वाण घालेले ते पीस आसा पळय ते आनीक वापास एक 2-3 उद्दां काडून धुवन काडयता. तेन्ना सादारण म्हणटा ताजी स्टार्च पुरो वता. आतां कसं म्हळ्यार एक 3-4 चमचे नारलेलें तेल मस्ट हून करचें आनी ताका सासम आनी जिरें फण्ण दवरचें. ते पटपटेल कुडले 2 करबेव घालच्यो. करबेव चिकेची बावन येतना एक 2 इतरने मिरसांग ते अशी परंबळाक मात्र आमी तिखसाणीक हाका मिरसांगे पिठे घालू आसा. अशें हांव 2 पियाव सपूर शिंदून दवरला. पण आतां ते शिंदील पियाव घालचे हाका आनी लायक कोन्न बावून घेवचें. भारी सिंपल आसा पळय मस्त कसले कश्ट ना आनी एक नमने टेस्टी एक विंगड नमने वेरायटी एक ब्रेकफास्ट हें. पण हाका हळदी पिठी घालची त्यामुळे हाजी नांवच आमगेले हळदू पातळ भाजी म्हूण सांगून ते देखून हळदी पिठी घालची आनी मिरसांगे पिठी घालची हाका. चिक्की पियाव बावो बडी कणंग घाल्ले पण हांव आतां एक मिस्टेक केल्लें हांगा. हांव मिरसांगे पिठी घालचें विसरली हें सांगताची. आतां मिरसांगे पिठी कसं म्हळ्यार ही फण्णां भाज्जू का म्हळ्यार ही चिक्की बावो का. आतां वयल्यान मिरसांगे पिठी घाल्यार ताका मिरसांगे पिठयेची एक घाट येता. आतां आमी कशी घालया कसं करया म्हळ्यार म्हाका सोय भाजून घालूं आसा का हांव तेन्ना ताजी वोट एक चूर भाजून घेता आनी तशी घालता. आतां मिस्टेक जावन जाला न्हय आतां सम कोरका न्हय घे. आतां आमगेल्याक मीठ घालता भाजीक मीठ घालून दांकून दवरता ते खतखते वो. आतां पळय हांव सोय कांतून रेडी केला हांगा 1 कप सोय कितले घालताची तितले लायक जाती. हे तशी चिके बावो का सोय मस्त ब्राऊन करचे गती ना चिकेची लाईट कलर येवता भाजूचे. आतां मिरसांगे पिठी घालूं विसरला ते आतां हांव घालता आनी लाईट ताजे करवटाणे वच्चू ताई चिके उन्नारता आनी घालता. हांव केलेले मिस्टेक तुमी करूं नकाची. ते उडगासन हळदी पिठी घाले कुडले मिरसांगे पिठी घालायची. आतां हांव हें घाल्लें ताका आतां कांय प्रॉब्लेम ना टेस्ट कांय चड उरना. त्या म्हळ्यार ते मिरसांगे पिठयेचे ते घाटू काडला हांवें ते हरवटांनी. आतां ते सोये वटू चिके उन्नार न्हू हाका घालचें. एक विंगड नमने एक परंबळ येता काय हाका कसं म्हळ्यार आमी हरवी सोय घालची न्हय न्हय. सोय एक चूर उन्नार घालता देखून एक नमने परंबळी जाता. ते पियावू ते जिरे ते पुरो घालतना
एक नमने टेस्टी हें शीची चिके पातळशी अशीची स्पुनान खावची हें भारी लायक जाता मिगेल मम्मा ना वारा एक वेळा करचें आशिल्लें रेगुलर ब्रेकफास्ट आशिल्लें मिगेल मम्मा थंय आतां आमी हें खतखतायलेलें तितलें हें दाट जेता वता म्हळ्यार आमी कितलें स्टार्च काडल्यार हितून आसता न्हू स्टार्च जाल्यार भारी लायक जाता मात्र तुमी पूर जनांनी ट्राय करून पळोवका हें अशी खावचें हाका कसलें लागीं न्ही करूं ना चिके तिक्षें न्ही जावं न्हू भारी टेस्टी जाता हें पळय कितलें सॉफ्ट आसा पळय हांव दाखयता तुमकां आतां आमी बटाटा कशी सॉफ्ट म्हणलें पळय हेचें हांवें पळय हुन आसा पळय कितलें मोवाळ आसा पळय हेची बटाटा कशी सॉफ्ट आसा भारी हेल्दी आहे भारी टेस्टी तशी बडी कणंक मेळ्ळ्यार पूर जनां करून पळोवका तुमी आनी कमेंट सेक्शनात तुमगेले व्यूज शेअर करूं विसरू नकाची थँक्यू फॉर वॉचिंग.